आयज बरोबर एकाक सुमार पिंपळा पेडार म्हणजे पिंपळकट्टो म्हणटात आमी गांधी मार्केट आणि न्यू मार्केट हाजे मदीं जी एक ओल्ड बिल्डींग आशिल्ली तातूंत पयलीं बँक ऑफ बरोडा बी चलताली ते बिल्डिंगेचो गॅलरीचो पार्ट जो आसा फर्स्ट म्हणजे लास्ट फ्लोरार सेकंड फ्लोराची गॅलरी जी आसा ताचो अर्दो पार्ट कोसळून पडलो. पोंदाक 3 गाडयो आशिल्ल्यो. एक गाडयां भितर तर एक भुरगो आशिल्लो. तो भुरगो सुदैवान वाचलो. गाडयो डॅमेज जाल्यो आसात. भुरग्याक आमकां जेन्ना कळून आयलें की हो भुरगो त्या गाडयांत बसून आशिल्लो आनी आवय जी आसा ती सत्री रिपेर करपाक गेल्ली, पूण त्या सुदैवान तो त्या हातूंतल्यान वाचलो. हें एक बरी गोश्ट. आनी ही एक ओल्ड बिल्डींग अश्यो मडगांवांत कितल्योश्यो ओल्ड बिल्डींग आसात आनी म्हाका दिसता कमीत कमी 16 ते 17 ओल्ड बिल्डिंगो आयडेंटिफाय केल्ले आसात ज्यो डेंजरस बिल्डींग म्हणून आयडेंटिफाय केल्ले आसात. त्यो अजून पर्यंत कोण कांय करना. ह्या फ्री मॉन्सून हाका ही बिल्डिंगेचो पार्ट जो कोसळिल्लो आसा आनी हाका आनीकय ताजो पार्ट आसा तो कोसळपाचो शक्यता आसा. चडशीं दुकानां आशिल्लीं हातूंत भितर ती दुकानां बंद आशिल्लीं. फक्त सद्याक म्हायती मेळटे प्रमाणे 2 दुकानां चालू आशिल्लीं आनी तातूंत भितर 10 जाण सुमार 2-3 ते लोक चालू आसपाक शकता. एक हातूंत आसा ते क्लिनीक आसा आनी एक जे आसा ते टेलरिंग वर्कशॉप. म्हायती मेळटे प्रमाणे टेलरिंग वर्कशॉपाक क्लासी चलताल्यो. ती बायल जी आसा ती क्लासी घेताली. थंय काही लोक अडकून उरपाक शकतात. सद्या पुलीस हांगा पाविल्ले आसात. म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सनूय हांगा पाविल्लो आसा आनी जाणी जो रस्तो आसा तो बंद केल्लो आसा वाहतुकी खातीर. आनी गांधी मार्केटाक वचपाक गांधी मार्केटांतल्यान हो जो सिंगल वे आशिल्लो तोच रस्तो चालू आसा जो मडगांव कॅफे कडेन वता तो रस्तो चालू आसा. 3 गाडयो हातूंत डॅमेज जाल्ल्या. कोणाकूय कांयच हानी जाल्ली ना. ही सद्या प्राथमीक म्हायती आमी तुमकां दितात. टी व्ही खातीर मडगांवचें नांव